उत्तर गोंयांतल्यान उमेदवारी लडोवची काय ना ताचे विशीं आपणे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडेन तशेंच राजकीय मळावेल्या जाणकारांकडेन उलोवप सुरू केलां अशी माहिती आदलो कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी दिल्या। अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 फेब्रेर, ताका अजून वेळ आसा अशें खलप म्हणटा। लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर काँग्रेस पक्षान इत्सूक उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात। अर्ज मागोवपाची अशी पद्दत पक्षान आसा काय ना ते बद्दल वेगवेगळे विचार आसा। अर्ज मागयल्यातल्यान अशी पद्दत पक्षान आसा ना ह्या वेगवेगळे विचार आसात, परंतु अर्ज मागयला अर्ज त्या प्रमाणे कोणाक इच्छा आसा ताणें ती अर्ज करूंक जाय। म्हाज्या बाबतींत म्हाजे विचारसरणी लोकां कडेन चालू आसा, विचार विनिमय चालू आसा। 20 आमचे ब्लॉक आसात, उत्तर गोवा पक्ष आसा, पक्षाचे पदाधिकारी आसात, इतर पक्षाचे म्हाजे स्नेही आसात, जांकां राजकारण लागना अशे राजकारण विरहीत असे अनेक मित्र आसात। त्या हांच्याकडे विचार विनिमय करून म्हजो निर्णय घेतलो। अजून 5 फेब्रुवारी दावेदार म्हणना हांव म्हणटा कितें की पक्षान सर्वमान्य अशें व्यक्तिमत्व शोधून काडचें ज्याचो उपयोग फायदो सरकाराक जावचो। गेली 20 वर्सां हांव निवडून गेला पक्षा कडेन, ताणें निर्णय घेतलो ओके सरा फुडें। आजूय म्हजें तेंच म्हणणें आसा, पक्षान अत्यंत कठोरपणे म्हाका वायट दिसतलें ताका वायट दिसतलें म्हणनाका, परंतु उत्तर गोव्याची दक्षिण गोव्याची दोन्ही जागा गोव्याच्या बाबतीत अत्यंत म्हत्वाच्यो आसात। काँग्रेस पक्षासाठी ह्यो म्हत्वाच्यो आसात आनी ताणें हे निर्णय घेवन जो निर्णय ते सांगतील त्या प्रमाणे फुडें सरतले। सो फॉर आय एम कन्सल्टींग पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, पक्षाचे ब्लॉक्स, युवक ब्लॉक, महिला ब्लॉक, सेवादल ब्लॉक, आमदार यांच्याकडे चर्चा करूनच म्हजो निर्णय हांव नंतर घोशीत करतो।